आषाढ मास जाल्लो श्रावण मास येतरच. श्रावण मास म्हणटना आमकां हे बायल मनशांक एक चुडी पुजेचो एक व्हडलो संभ्रम. प्रति शुक्रारा आनी आयतारा चुडी पुजेचें आसा. मस्त जन वार्डीक गेल्यांनी सन्नप्रयेची चेडू आसाची, परगम आसाची, परदेशाक आसाची, तांकां पुराय हे चुडी बांदूच म्हळ्यार कशी, चुडी कसकस फुल घालपाची, कसकसन पत्र घालपाची म्हणून तांकां कोण नासना. मालगड मनशां आसल्यार तांकां तें आटपापी कळटा. जाल्यार मालगड मनशां नासतील तेन्ना तांकां कसल तें चुडी म्हळ्यार एक नमन्याचे कोळका म्हळ्यार खातीर आज हांव तुमकां चुडी बांदूचें नमुनो हांव तुमकां तिळशीता आसा. ताका कसकसल पत्र घालपाची, फुल घालपाची म्हणाल विचारू हांव तुमकां तिळशीता आसा, आयकयाची. सुरवेक आमकां चुडीक जेवा कडेन दिब्रांकूर, मागीर अनवाळी, मागीर घंटी माड्डो, मागीर नेलनेल्ली. आमी हांगा पुरो जनाले चडतेची पावसाळी वेळार हें पुरो जाता. नेलनेल्ली, मागीर माजरान अंकूट म्हूण आसा, मागीर हें पळय पच्चकणस, हें पुरो एक पत्र. जाल्यार आज काल हें पुरो हितलांत मेळचें उणी जालां. इताक म्हळ्यार हितल ना जालां. जाल्यार मोल्लाक मेळटा, मेळ्ळें कितलें आमकां तें आमी उपयोग करचो. पुराय आमकां सोदूच्याक जायना. मागीर फुल्ल कसल म्हळ्यार हाका चडतेची बणबणाची फुल्ल, तांबडें प्रथम जावन ताका पळय रत्नगंधी आनी रथा फूल रत्नगंधी तांबडेस, हळदुवेस, पिंकस नमुन्याचें आसा. मागीर सन्न सन्न पळय मिठायेचें मिरसांगी फूल म्हणटाचें आसलें. आनी परंबोळाची सुगंधी आसा. मागीर शंखपुष्प आसा. आमगेले घरकडेन जालेलें पळय हें कणगणी फूल आसा. मागीर तांत भितर आमकां करवीर म्हूण मेळटाची, करवीर आसा. जाल्यार आतां जोर पावस जाल्या निमित्ती फूल पुरे मस्त अळवून वतर आसा, मस्त मेळ्ळें. जाल्यार आमकां कसल आमगेले घरांत आसा तें फूल हाका वापरचें. म्हळ्यार हाजी एक कसल म्हळ्यार कट्टूकत जावना चुके पुरो गतना. एक पाटी असल पुरे फुल्ल आसा पळया, हें आमी अशीं काण आमी देवा दवरनाची म्हळ्यार तितली एक पळत एक रत्नगंधी दवरली, एक रथा फूल दवरली म्हळ्यार ऑटोमॅटीक तें बावन वता. आनी चडत आमी देवा दवरचें कशें परंबळा फुल्ल की गुलाब म्हळें, शेवंती म्हळें, मोगार म्हळें म्हणटन खंय हें पुरें काट फूल ताका म्हणटाची. असल पुरें फूल देवाला येवन म्हणालींच काय, देवा तुगेल मात्यार आमी केन्ना बशें म्हण. तेन्ना देव म्हणाल खंय श्रावण मास येता तेन्ना बायल मनीस पुरो चुडी बांदिताची. तेन्ना तुमकां तांणी ओट्ट कोरून तुमगेले तसले हे पुरे फूल ओट्ट कोरून तुमकां चुडी म्हळ्यार चुडा म्हळ्यार ताका ते कट्टू एक ओट्टू जावचें म्हणून तें ओट्टू कोरून तुका बांदून ताका पूज करून तुमी म्हगेले मात्यार बसताची म्हूण देवान सांगिल्लें म्हणून. ती आमी कटुकत म्हूण लेख वयता, बद्द म्हणून लेख वयता. इता म्हळ्यार खंयचीय खंय झाडां फुल्ल जाता खंय तांकां एक आश खंय आमी एक देवार मात्यार बैसू का म्हणून. तशी देवान हो एक श्रावण म्हयन्यांत हे एक फुल्लाक योगदान दिल्लें आसा. तें फूल पुराय ओट्ट करून आमी तें पुराय चुडी बांदूची. जाल्यार आतां ओट्ट करची म्हळ्यार एक कश्ट म्हळ्यार हांव सांगलें म्हणटा खंय आतां आंगणांनी ना. जाल्यार कसलें म्हळ्यार आतां आमकां मार्केटांत मेळटा तें आमी यूज करता. जाल्यार आमी फुडें पुरो फुल दीस सांजे वचून हें ओट्ट करून हाडचें आनी बसचें आशिल्लें. सांजेची चंद करून चुडीनी बांदून चुडी दवरून एरदूस सकाळीं तें पुराय आम्मान पूज करचें आशिल्लें. त्या प्रकारांत मालगड मनशां आशिल्लीं स्वल्प घरकडेन चलता. जाल्यार पुरा जन 7 दिनांतल्यार मार्केटांत आतां फूल रेडीमेड बांदिल्ले चुडी मेळटा. कसलें जेवप आमी आमगेलो संस्कार आमगेले ते विसरना अशें कसलें जेवप तें चुडी बांदिल्लें मेळ्ळ्यार व्हडना आमी तें आमगेले एक चुडी पूज करचें करूं का म्हण एक कळकळेन आ जेवा तुमकां तें फुल्ल पळयलें न्हय. आतां चुडी बांदूच कशी म्हण म्हणटा दाखयता पळया. सुरवेक आमी हें पुरें हांव सांगलें पळय तुमकां तें पुरें धुवन चंद करून दवरचें आनी 5 दिब्रां करून 5 काडपाचें. 5 कसल्याक म्हळ्यार आमगेले
5 जन मुತ್ತैದೆ आमगेल पौराणिक स्त्रियो अहल्या द्रौपदी सीता तारा मंडोदरी आंगेल उडग साकतीर म्हणजे ते तितले नमने पतिव्रता स्त्री ताने तशी 5 दिब्रांक करो मागिरी पुरे आमगेल पळे घंटी माड्डो मागिरी अनवाळी पुढे अनवाळी म्हणतात मालगड मनशान म्हळ्या मेगेल माव मान बाप मान परे ताक एक फुलस का 2 फुलांनी असोन जे म्हण तसल परत सोदूचे आशिल्ले पळय एक फूल आशिल्ले अनवाळी मागिरी हे नेलनेल्ली म्हणटा पळय आमी नेलनेल्ली झाड हे पूर कसल म्हळ्यार हाका औषधीय गुणे आसा औषधीय गुण म्हळ्यार हे आमी पोटा खाताचे म्हणले कोपरोची पोटा खायनाची जाल्यार आतां पळय धरांदरी पावसू हे पावसांतू आमकां कसले म्हळ्यार एक नमनेचे सैतिशे आनी एक नमनेचे खांकी असल पुरो आयिल्ले तेन्ना आमकां उश्ण आमकां तसल जेवचे तसल पुराय कोरका पडटा आमी वखद तेन्ना हें पुरे कसल म्हळ्यार औषधीय सस्य हाका पूजन करतना आनीक ताका पवित्रता येता त्यानंतर आमी तें देवा दवरून मात्या माळून घेतले पळय आमकां बायल मनशांक हांगा मात्यान तुलें तें ताजी तंपसाणी हुंसाणूच्यान आमगेले तंप आंगान तुला पळय शीत ज्वर तें पळय देंवता म्हणून मालगडेल तें सायंटिफिकल तांगेले आलोचन जावन ताणें तें अशें केल्लेलें आसा आनी एक फुल्लाक पळया आतां हांतू भितर आनीक नीळ फूल आनी फुडें चिरडो म्हूण मेळटा तशें हांव सांगली न्हू तुमकां ह्या फाटी जोर पावस जाला निमित्ती पुराय फुल्लां अळवून गेल्यांची मागीर आनी जाता तेन्ना एक चुडींतू नमुनमुन्यांचे बण्णांचे फूल घाली सत्ताक तें एक नमुने चंद आसता तांतू धवें हळदुवें तांबडें आनी नीळ शंखपुष्प घालताची आनी सोनकेदकी म्हूण फुडें पुराय मेळटा तशेली आतां मागीर मेळटा चवथी वेळार अष्टमी वेळार पुरो येता ती सोनकेदकी कसं करचें म्हळ्यार आतां हें पुरें फुल्ल म्हणटना हाका बल उणें चिकेची ताका आमी म्हापशेन तुल्यान एक सोनकेदकी कुडको दवरनो वाय्यान बांदूचे हांगा मेन कसल म्हळ्यार वायू सूत आनी यूज करूं ना जाल्यार आतां आमकां सोनकेदकी मेळची टायम जाय न्ही आनी येवका मात्र तेन्ना हांव क्रोटन यूज केलां हें इत्याक गोतस्वे आमकां एक आतां गांठ घालतना हाका एक घटसाणी येता आनी ते फुल्लय चंद जावन व्हरताची एकय आमकां सीदा कट्ट घालूं म्हण जाल्यार तें मोडटा फुल्लाची हें पुरें देंट पुरें बरीची तरणी आसताची तें मोडटा अशी जाली जाता मागीर आमी कात्रीन कट्ट करचें हेंवय कट्ट करून उड्डोवचें मागीर एक आयदनांत आमी उद्दा दवरता उद्दा दवरून अशी फ्रेश जावन ही चुडी हांगा जावन आमी अशी पोळारांत एक दवरचें चुडींत कशी म्हळ्यार एकय 5 एकय 7 एकय 9 म्हळ्यार आमी मुगिलो म्हणटा पळय सरी संख्येत ना 2 4 असल पळय न्ही 5 जो 7 जो केन्नाय तसले संख्यार चुडी बांदून तें देवाक पूज करची तुळशीक पूजनी करची तशी चुडीचे तुमकां कळ्ळी ना मात कसकसल फुल्लां अनवाळेनी म्हळ्यार ते एक दवरका भारी औषधीय तांतू औषधीय विशय आसा म्हूण मालगड्यान कोरून दवरलेले निमित्ती आज इतली पणी ओर आयला जाल्यार इतलांत मेळना नातली इत कोरका देवाल देयनात आमकां पुराय कडेन मार्केटांत मेळटा त्या निमित्ती आमी बांदल्यार आनी कसल म्हळ्यार कसलो वस्तू आमकां मार्केटांत रेडीमेड चुडी मेळूं पुरो जाल्यार हें ओट्ट आमी पळय ते शिकोवन बैसून बांदल्यार ताका एक म्हणे आमगेले एक कसं की म्हणटा पळय चंदाय आमगेली चंदाय ताका चंद रितीर कोर येता आमकां खुशी जाता आनी कसले घालयता बा अशी करून तशी करून तें बरें पळोवन तें चंदाय म्हणटना तांत एक प्रीत येता खंयचीय आमी देवाक की खंयच्याकय पूज करतना ते प्रितीर चंद करून केल्यार ताका चिकेची मोल चड चक आमकां एक ताजे वयर प्रीत येता अयो पुळगो आमी पुडी पुरे मुंच्याशील कडेन आम्हाला गे अम्मा हांव बांदिल्ली चुडी न्हू ती पळय ती ते देवाल मातार बसली ही तुळशीर बसली म्हणून अशी पुराय म्हणटना तांत एक प्रीत येता पुडी पुरे चेडवांक कसं काम आशिल्लें म्हळ्यार सन्न चेडवां आमकां पंपान दिब्रांक करून दवरून दवरच्यो
तुम्ही तितलेंग करता तुम्ही चिवडेनी बांदूच्या ना तुम्ही दिब्रांकोर दवरच्यो म्हणून तशी आत्ता पाप चेडवांक दिब्रांकोर म्हळ्यार कसल म्हणून गोतना मागीर आमी पुराय अशी शिकयल्या रे तांकां कळटा आनी दिब्रांक करूं म्हणटाचे औषधीय गुण आसूचे आमी पळयात सुणी जेवो माज्जर जेवो तांकां पोट अपसेट जालें सताक तांणी ऑटोमॅटिकली हितलां वताची आनी तण हें दिब्रांकोर खावन तांणी सवकी जाताची तसल्यार ते देवान कितले नमुन्याची प्रकृतीन तांकां दिला म्हणून आमकां हांतू कळटा प्रकृतीक पुरे नमुन्याचे आमकां दिला जाल्यार आमी ते यूज करनाची म्हणून त्या प्राणीक टायम वतस म्हळ्यार खातीर देवान कांय केलें कितकी कांय ना म्हयने वर्सा एक पटी पुणी हे चुडी नेवनारी म्हाका पुराय यूज कराची म्हणून अशी कोर नासू काय पुरो म्हणून हांव लेखचें जाल्यार कसलेय असो आमगेलो संस्कारो आमगेलो आचारो विचारो आमी दवरून घेतल्यार आमगेल दाखली तशी करताची मागीर त्या परंपरा तशी व्हरता कितले नमने फूल घालेत पळया कसलेंग आमगेल घरांत आशिल्ले फूल तांबडे नीळ हळदुवें हाका पोरंबोळू हें त्या म्हणून कसलें घेवन वयसका म्हणना वट्टशी बणाचे फूल असले जालें. वाव सबित मायेनं आमकां भारी चंद कोरनो चूडी बंदूचे नमुना दाखोवन दिले आनी मस्त विशयूय सांगले. तुमकां हेजे चड विशय कसले गोत आसला रे जो परब येतना कसलेय विशय तुमकां गोत जावका जाला रे आमकां एक मेल घालून सांग्याची तसल विशय हाडचे प्रोग्राम आमी खंडीत कोरनू करताची. आमगेल मेल ID youthofgsb@gmail.com. ह्या एपिसोड तुमकां खुश जावन आसला रे लायक शेअर कमेंट कोरनू आमकांय सांग्याची. इतले वेळ हे व्हिडिओ पळयले खातीर मस्त धन्यवाद.